Goa Governor on Wednesday summons Assembly session from March 24 till April 12, 2021. In this Assembly session, Goa CM Dr. Pramod Sawant will present the budget. Soon after the dates were announced, Goa opposition leader and MLA'S reacted over the announced schedule and said that the Assembly session comes during the Holy Week, which is observed by all Goan Catholics across the state. The opposition leader and MLA'S demanded to reschedule the Assembly session. Here's what Goa opposition leader Digambar Kamath said. गोय सरकाराचे आताच म्हाका नोटिफिकेशन पावला जातून विधानसभेचे अधिवेशन 24 मार्च ते 12 एप्रिल ह्या दिसांनी समन केल्लें आसा. तें पळयतकीर म्हाका खरें म्हटल्यार धक्को बसलो, कारण ह्या दिसांनी कॅथलीक कम्युनिटीचे होली वीक आसा. तातूंत भितर मॉन्डी थर्सडे आसता, गुड फ्रायडे आसा, होली सॅटर्डे आसा आनी इस्टर आसा. हांव बारीक जर तारखो पळयल्यो जाल्यार अशें लक्षांत आयलें की टोटल सेशन हें फक्त 12 दिसांचें आसा. पळोवपाक तें व्हडलें दिसता, पूण 12 दिसांचें हें सेशन आसा आनी तातूंत एक दीस पळय जो आसा हो मॉन्डी थर्सडेच्या दिसा सुद्दां सेशन दवरिल्लें आसा. खरें म्हटल्यार हें सामकें बेजबाबदार अशें हांव मानतां, कारण आमी गोंयांत आज पर्यंत सगळे कॉम्युनल हार्मनी सांबाळून रावतात. आमी खंयच केन्ना दुसऱ्याक हर्ट करपाचो प्रयत्न करना आनी जेन्ना आमी सेशन आपयतात त्या वेळाचेर सुद्दां आमी हो सगळो दृश्टीकोन लक्षांत घेवन सेशन आपयतात. हांव नकळो कित्या खातीर हें मदींच अशें सेशन दवरलां. आमची मागणी आशिल्ली की किमान 21 वर्किंग दिसांचें सेशन जावचें, फूल फ्लॅश सेशन जावचें. गेल्ले खेपेकी आमी मागिल्लें की आज पर्यंत गेल्ल्या वर्सा सेशन जालाच 7 काय 8 दिसांचें. पयरचें सेशन जालां तेंय आमी सगळ्यांनी पळयलां कितें जालां तें. तेन्ना हें बजेट जर पास करतलो जाल्यार 21 दिसांचें फूल फ्लॅश वर्किंग डेज सेशन घेवचें. तातूंत आमकां बजेटाचेर पूर्णपणे चर्चा करपाक मेळटली, लोकांचे प्रश्नय पूर्णपणे आमकां उठोवपाक मेळटले. पूण तें सगळें न करता फक्त 12 दिसांचें सेशन घेतलां आनी तेंय बी अशें हातून घेतलां की जेन्ना कॅथलीक कम्युनिटीचें होली वीक आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता ही जी गोश्ट घडटा ही गोश्ट खरें म्हटल्यार गोंयकाराच्या एक आमची जी इमेज आहा गोंयकाराची सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची त्या इमेजीच्या विरोधात आसा. आनी म्हजी मागणी आसा की सरकारान हाजेर पुनर्विचार करचो आनी जें पळय कितें अशें घडटा तें बंद करचें. बिझनेस एडवायझरी कमिटीची जेन्ना मिटींग जातली त्या मिटींगेच्या वेळार हो प्रश्न हांव त्या वेळाचेर थंय उठयतलों आनी थंय हांव मागणी करतलों की सेशन 21 दिसाचें करचें आनी अशें होली वीक मदीं बी दवरून अशे पद्दतीचें सेशन घेवचें. Porvorim MLA Rohan Khawte also demanded to reschedule the Assembly session. असेंब्ली सामकी गरज आसा. वी आर व्हेरी मच वॉन्टिंग असेंब्ली. आज आमकां मेल आयिल्ल्या प्रमाणे 12 दिसाची असेंब्ली हे सांगल्या 24 मार्च टू 12 एप्रिल. एक म्हणल्यार ह्या दिसांनी बीजेपीचे कंटिन्युअस मिटींग आमदारांकडे झेडपींकडे म्युनिसिपॅलिटी खातीर कंटिन्युअस जायत आसा आनी बीजेपी खंयची गजाल चिंतून केल्या शिवाय करना. आता प्रश्न पडटा की तांणी होली वीक ह्या विकांत तांणी असेंब्ली चालू कित्याक दवरली काय म्हणून बिटवीन 28 मार्च अँड 4 एप्रिल. आनी अशें कितें संकट आशिल्लो की तो आमी 5 एप्रिलच्यान आमी चालू करूंक शकना आशिल्ली असेंब्ली. आय थिंक द गव्हर्मेंट वीच आय बीन कंटिन्युअसली सेईंग इज डुईंग थिंग्स विथ अ स्ट्रॅटेजी. लास्ट असेंब्ली इलेक्शनाक जेन्ना मोले सारकेले लिनियर प्रोजेक्ट आशिल्ले तेन्ना कोण आमदार बरो ना जालो, कोण आमदार व्हिपा खातीर एबसेंट रावलो. I think today they must have done a strategy. If the Catholic MLAs belonging to BJP cannot come because of the Holy Week, can be one excuse for them to ensure that they are able to face their voters. Is some strategy which I feel BJP must be coming. They know it better. But as we look at it, the same thing could have been extended by a couple of days. कांयच फरक पडचो नाशिल्लो. 24 मार्चाच्यान जी असेंब्ली सुरू जाता विशय अत्यंत गंभीर आसा. And it is important that we have a continuous discussions which are fruitful enough and we expect this to happen. But as the Chief Minister with his autocratic style thinks, तो करतात ते सगळे पूर्वच म्हणून त्या प्रमाणे ताणें म्हाका दिसता ही तांकां घेवन उलोवन स्ट्रॅटेजी तयार केल्या आसतली. I think as we condemn this whole issues, the way they have taken up, it is also important that we have the assembly in place.
सो 12 दिसाची असेंब्ली डेट परत ते चेंज करून रिशेड्यूल करूंक शकता काय ना, आणि सरकाराचे विचार सगळ्या लोकांक घेऊन आसा काय ना, और दे हॅव अ पर्टिक्युलर वे ऑफ लुकिंग एट, वी विल नो इन अ कपल ऑफ डेज. आय स्टील फील कांयच वचना. द गव्हर्नमेंट नीड्स टू रिशेड्यूल दिस होल थिंग. जाय जाल्यार आफ्टर द होली वीक इज ओवर दे कॅन स्टार्ट अन अनइंटरप्टेड सेशन अँड कंप्लीट इट, विच विल बी गुड फॉर ऑल. ना जाल्यार ही स्ट्रॅटेजी म्हणून क्लियर दिसती पडटली की बीजेपी स्ट्रॅटेजाइज टू सेव द स्किन ऑफ सम ऑफ द MLAs बिलॉंगिंग टू द मायनॉरिटी कम्युनिटी विच आर नॉट एबल टू फेस or give replies on major issues like the 3 linear projects or other things which are coming up. कोर्सो बाकीचे सो कळटले इल्ले दिसांनी. पूण म्हाका तरी दिसता सरकारान हो परत विचार करचो आनी स्पिकरांनी रिशेड्यूल करून 4 एप्रिलच्या मागीर 5 एप्रिलच्या मागीर ताणें अनइंटरप्टेड असेंब्ली सेशन घेवचें. लेट अस नॉट डिस्टर्ब ऑर लेट अस नॉट मुद्दम पीन घालची न्हय जंय गरज ना. सुसेगाद चल्ला, गोंय सुसेगाद आसा, गोंय सुसेगाद रावनी. कितले चान्सेस असता मी आता एक डेट अनाउन्स केल्या, सो कितले चान्सेस असता की ते मीन्स दुसरी डेट देऊ शकता? सरकाराच्या हातान सध्या सगळें आसा न्ही रे. दे नो हाऊ टू यूज द मशिनरी, दे हॅव बीन युजिंग इट. ZP इलेक्शनाक वापरली, आता म्युन्सिपालिटीक वापरता, रिझर्वेशनाचे सगळे तुम्ही पळयलां. दे आर फायंडींग आन्सर्स टू एव्हरी फॉल्ट ऑफ देयर्स. सो एडमिनिस्ट्रेशन जेन्ना कॉलॅप्स जाता असले जाताच, पूण असले जेन्ना जातकर एक पर्टिक्युलर कम्युनिटीक त्रास जाता आणि सरकार समज कठोर रावता जाल्यार लोकांनी चिंतपाची गरज आसा हाऊ मच द गव्हर्नमेंट इज सेन्सिटीव अबाउट दॅट पर्टिक्युलर कम्युनिटी. एज वी रिस्पेक्ट दॅट एटलीस्ट 12 days he has given us to discuss, I think they need to look at it broadly and reschedule it after the Holy Week. I think that should sort out all issues. केले ना जाल्यार डिस्टर्बन्स तयार करप आणि स्ट्रॅटेजी तयार करप की होली विका खातीर खुबशे आयले ना आणि आमचे आमदार उलोवंक पावले ना आणि मग आमदार आपल्या कॉन्स्टिट्युएंट सांगप की आम्ही थंय वचूंक पावले ना, हातून कितें वाट काडूंक आसा सोदतात जाल्यार हालीं दिसांनी कळटलें. दे आर आन्सरेबल टू द पीपल अँड दे हॅव टू, फ्रॉम द rocketing fuel prices to the rocketing commodities to issues which are concerning a common Goikar. Latest is the CRZ. The CRZ thing which has come up is a mess. It has been made in such a manner that it is it is favoring a few in the coastal belt, which should not have been done by where the PDAs have come in. And in cases where you needed to ensure that the sluice gate bunds which are for the common बारीक मनशाक त्रास जाता ते आसा ते कॉग्निगन सुद्धा घेऊन असो ज्यो ग्रामसभा पयली घेऊन जाल्यो आणि आता प्रेझेंटेशन आयला दे हॅव नॉट इवन मूव्ड अ पेन. आता परत आयिल्ले आसा ड्राफ्ट. दिस आर इश्यूज विच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एव्हरी पीपल अलॉंग द कोस्टल बेल्ट वे CRZ इज देयर. असे एन्व्हायरमेंटाचे खुबशे इश्यूज आसतले, बाकीचे एज्युकेशनाचे इश्यूज आसतले, खुबशे इश्यूज आसा, क्रायमाचे इश्यूज आसतले, लॉ अँड ऑर्डरचे इश्यूज आसतले. आणि ताचे खातीर आय थिंक वी नीड अ व्हेरी क्लियर फ्लो as far as assembly session is concerned and shouldn't be compromised. But very clearly, I would request the Chief Minister to ensure that this assembly session is relooked, revisited, and after 5th of April, non-stop 15-20 days gochi. MLA Vijay Sardesai took to Twitter and said the following: "In order to become a BJP star, Dr. Pramod Sawant is working hard to destroy Goa's social harmony. It's shameful that the Goa CM chose to hold the budget session during Holy Week observed by all Goan Catholics across the state. Sawant should change the dates immediately," tweeted MLA Vijay Sardesai. Subscribe to Goa First News and Entertainment channel and click on the bell icon and never miss any update.